पळोवंक शकता हांगा पार्किंग ना आमचे कडेन हांगासर जर गाडी घालतलो बायक घालतलो नुस्तें घेवन वतलो पार्किंग ना आमचे कडेन हांगासर सो हेजेर गव्हर्मेंटान लक्ष घालपाची स्पेशली म्युन्सिपालिटी आमच्या आतां हांगा तुमी पळोवंक शकता गाडयो कश्यो पार्किंग केल्यात ते जर मामलेदारान तुमी वयतले मेळना तुमकां सो हेजेर एक मातसो फोकस घालपाचो आनी फ्युचरच्या ग्रावंडा संदर्भात कालूच हांव चेअरपर्सना कडेन उलयल्लो की तेणी ज्या तेणी काम बंद करचें म्हणून आनी तांकां तेणी सांगलां की नोटीस काडटा आनी स्टॉपेज ऑर्डर काडटा आनी काम बंद करता म्हणून पयर आमची कावन्सील मिटींग आशिल्ली त्या टायमार हांवें आमी विशय काडलेलो त्या बरोबर पत्रकार म्हणजे आमचो कावन्सिलर कलीग तुषार टोपले तशेंच विभा आशिल्ले जावं बाकीचे सगळे कावन्सिलर आशिल्ले तेंच्यांनी सपोर्ट करून ग्रावंड म्हणजे ग्रावंड करचो दुसरो ग्रावंड जो आसा ते प्लॉटिंग न करता थंय क्रिकेट ग्रावंड करचो असो विशय आमी मांडलो आनी तितलेच आमी NGPDAकूय आमी ऑलरेडी हांवें स्वता पर्सनल म्हाज्या लेटर हेडीचेर हांवें लेटर केल्लें आसा की तो पयलींचो पळय म्हापशेचो हेचो प्लॅन आशिल्लो त्या ग्रावंडा संदर्भात तसोच दवरचो आनी जें कितें नवीन कितें पळय कितें केलां तें कॅन्सल करून पयलीं आसा तशेंच दवर एक हांव सांगूंक सोदतां की हे जे सरकार आसा विद्यमान सरकार जे भाजप सरकार हे धोरणात्मक विकासा कडेन दुर्लक्ष करता आमी बाकीचे पळयता की प्रत्येक फावटी जे आमचे जे बहुजन समाज आसा जे सर्वसामान्य लोकांचेर अन्याय केलो वयता आमी आतांच आमचे म्हाका ग्रावंडा बद्दल जालें की आमची एक भावना जोडलेली आहा ग्रावंडा कडेन आमचे जे आमचे जे खेळाडू जे इच्छूक आसा जे खेळाडू जावपाचे आसा अशा खेळाडूंचेर एक ठोकर मारपाचें काम हे विद्यमान सरकार करता म्हाका एक सांगूंक हे वायट दिसता की अशेंच एक धोरणात्मक विकासा कडेन दुर्लक्ष केल्लेलें उदाहरण म्हणजे वाळपय जी गुळेली वाठारांत जी IIT प्रकल्प जाता त्या IIT प्रकल्पांत जे भाजपा सरकार विद्यमान सरकार जे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत येता आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे हेंच्यांनी लोकांच्या भावनांशी खेळ खेळ्ळो आसा आयज आमी जे एक्चुअली ग्रावंड जे सगळ्यो ऑथॉरिटी आहा तांकां सगळ्यांक आमी मेमोरेंडम दिल्लो आहा आनी आयज हांगा डेप्युटी कलेक्टरा कडेन दिल्लो आयज आमी पळयतात जे म्हापशांत ओपन ग्रावंड आसले पयलीं जे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाला थंय धाकट्या पेड्यान म्हणून थंय खेळटाले लोक ओपन ग्रावंड आसलो तेच्या फुडें मागीर पेड्यान आसलो धुळ्यारान आसलो थंय मागीर स्टेडियम जाल्या कारणान बाकीचे हांकां जे यूथ आहा तांकां फ्रिली खेळपाक मेळना पूण हांगाय पळयल्यार सरावंडींग आमच्या वॉर्डार सुद्दां शेतांनी सुद्दां लोक ग्रावंड करून खेळटाले पूण आतां वचत थंय हे जाल्या कारणान एक ग्रावंड दिसत ना आनी ते हितूनसून हो कुचेले फुटबॉल ग्रावंड तशेंच क्रिकेट सगळे तरेचे ते थंय खेळटाले हो इतल्या वर्साचो ग्रावंड आनी तो झोन सुद्दां रिक्रिएशन झोन हो ओडिपीन दाखयल्लो आहा हे दाखयल्ले आसल्या कारणान थंयसर तसल्योच एक्टिविटीज जे ग्रावंड ओपन दवरून ज्यो आयज भुरग्यांक अत्यंत गरज आहा जी खेळपाची तांकां संवय लागपाची ताका लागून हो ग्रावंड आहा आनी हे ग्रावंडाक लागून सगळे जे लोकशाही पद्दतीन आंदोलन करून ते फुडें चल्लेले आहात आतां आमी तुका सांगलां की हेच्या फुडें आमची हायकोर्टान पेटिशन चालूच आसा सेकंड थिंग आमी गव्हर्नरा कडेन सद्या गव्हर्नरच्या ऑफिसाक आमी टच आसा की आमकां गव्हर्नर केन्ना येतलो तेन्ना आमी हे घेवपाक जाय एपॉयंटमेंटाचें पयलींच्या गव्हर्नरा कडेन आमी घेतलो बट तो ट्रान्सफर जालो सो सेकंड थिंग चीफ मिनिस्टराकूय वचून मेळटलें आनी जे डिपार्टमेंट आसा ताका आमी सगळ्यांक मेळटले तांचो इशू कितें आहा दॅट दे आर डेव्हलपिंग द प्लेग्रावंड एंड कन्वर्टींग इट आय थिंक इंटू प्लॉट्स ऑर समथींग बट विथ रिस्पेक्ट टू आमचे जे एक्शन आसा अवर सायड वी डील ओनली अंडर द लँड रेवेन्यू कोड एंड विथ रिस्पेक्ट इफ दे हॅव डन एनी इलिगल कन्वर्जन अंडर सेक्शन 33 which I will find out by marking it to the concerned Mamleda for site inspection. If there is any illegal construction, then we will definitely take action. But before that, we need a report on this, whatever that is alleged by them that they are doing illegally. When you will be taking a report? Report by within 3 days I should be getting it. So that I will be marking it immediately now to Mamleda for the site inspection.